खंयचेय एक शब्द आमकां मनाक सूख दिवका म्हण जाल्यार एक इंप जावन आयकुका म्हण जाल्यार ताका लय ताळ घाल्यार ते एक छंद संगीत जावन आमकां मुखार येता. आज विश्व कोंकणी लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडियोंतल्यान हांव वंदना कामत हांगा आमगेले आयची कोंकणी कळो म्हणल्यार कार्यक्रमाक धनश्री प्रभूक स्वागत करता. सो संगीताक जाती आनी धर्म हें म्हणल कसलें ना, पुरुष स्त्री म्हणल्यार एक भेदभाव येना. आज तुमी पळयत आसाची धनश्री प्रभू ही एक तबला आर्टिस्ट. तुम्ही समा आयकलेची चेल्ली जावन तबला आर्टिस्ट तुमगेले येद्रा बसल्या आनी मस्त लायक विशय म्हळ्यार आतां आमी मस्त विमेन एम्पावरमेंटा विशयी उलयताची, जेंडर इक्वेलिटी विशयी उलयताची म्हणटना एक धनश्री आमकां एक मस्त एक इन्स्पायरींग आनी एक कोण आनीकय आमी गर्ल्सान शिकूं येता मुखार वचून चलयान तबला शिकूं येता म्हळ्यार एक दाखोवचे खातीर आमकां धनश्री मस्त इन्फॉर्मेशन दिवचार आसा. सो धनश्री तूं केन्ना कोण तबला प्ले करूं सुरू केलें? हांव मिगेल फॅमिलीची एक तबला फॅमिली म्हणून पूरा जनाक मंगळूरांत गोतस. तशीची मिगेल आनम्म फस्ट मिगेल गुरू. सो हांव तांगेला तुलाना शिकली. सो तेदन हांव फस्ट जतन दुखूनच मिगेल आनम्मानी तबला शिकयता आशिल्लींची. सो मिगेल अण्णान वाजूच पळोवन हांवें सान आसतना तागेला तुकून शिकून थोडे तागेला कसर आसा तापरे निमगून हांव 5 वर्स म्हणटन सिरियस जावन तबला वाजोवचें स्टार्ट केलें. ओके. सो तिणें सांगलें तेगेले विशय जाल्यार हांव एक सणाची परिचय तेगेले दिवच्या इच्छा पावता. धनश्री प्रभू पंडित देवदत्त प्रभू आनी विदुषी श्रीलता प्रभू हांगेल सुपुत्री. हांगेल फॅमिलीची एक प्रसिद्ध तबला फॅमिली म्हणूची मंगळूरांत आनी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस जालेले आसा. बेझंट स्कुलांत धांची क्लासान शिकतच धनश्री सादारण 5 वर्स तुल्यानाची तबला प्रदर्शन करच्या तिणें सुरू केला. ताजे ओटोची मंजिरा ताळ साथ दिता ती विंगड आर्टिस्टांक. आनी संगीताचे ज्युनियर ग्रेड परीक्षा विथ डिस्टिंक्शन पास केलेले आसा. तबला दिग्गजांगे लोटू मस्तू तांणी स्टेजार पळय परफॉर्म केलेले तेन्ना तांकां साथ दिला. मस्त सान प्रायर देखूनची स्टेजार वचून ताळ दिवचे म्हळ्यार मंजिरा वाजूचे आनी तबलो वाजूचे पुरा सूर करतना तुका कसले एक उडगास की म्हळ्यार घरकडेची तूं तबला फॅमिली म्हणलें उडगास की तुगेले फस्ट परफॉर्मन्स कसा म्हळ्यार आमगेल्या देवस्थान वेंकटरमण देवस्थानान तूं फस्ट मिगेल अण्णान थंय भजन स्टार्ट केलेला जीर्णोद्धारा वेळार. सो थंय दुखून आज ते आमी ते देवस्थाना फस्ट थंय दुखूनच दावाना हांगा कार स्ट्रीट वेंकटरमण देवस्थानान तूं. सो थंय दुखून एक थंयची एक परफॉर्म करची म्हळ्यार एक ऑपॉर्च्युनिटी. सो थंय दुखून मिगेल अण्णान भजन स्टार्ट केलेला. मागीर म्हाका अण्णा लोट ताळेक बसून अण्णान भजन म्हणटना सो थंय ताळे बसून मागीर म्हाका नायक माम फस्ट कासरकोटचीन माम चिन मामान आमकां मस्त प्रोग्राम दिला. सो थंय दुखून हांव ताळ वाजोवच्याक एक मस्त जन आर्टिस्टांगेर बसला. मागीर नरन नायक मामान आमकां मस्त सपोर्ट केलेलो. सो फस्ट हांव नरन नायक मामा आनी कासरकोटचीन मामाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिला फस्ट हांव थँक्स म्हणटा. ओके. सो तूं देवस्थाना वचून देवाला येद्रा केन्नाय एक भजन एक तूं हें तबला प्ले करता आशिल्लें म्हणून सांगलें. सो हांगाय आमगेले एक स्टुडियोक फस्ट एक तबला आर्टिस्ट जावन तूं आयल्या म्हळ्यार कोंकणी कळो प्रोग्रामान तूं तबला आर्टिस्ट. सो आमी एक देवाल एक उडगास काडूक एक सणाची कसले आमकां वाजून फस्ट हांव गणेश परण वाजयता. आमगेला अण्णाल पंडित देवदत्त प्रभू हांगेल गुरून केलेला पंडित ओमकारनाथ गुलवाडी आनी कंपोज केलेले गणेश परण वाजयता हांव. सो दागतित कदातित कथित तागिनता शिवशंकर सुत उमानंदना सिद्धि विनायक श्री गजानन कथित कदातित कथित तागिन तगतित कत गदिगन लंबोदर विघ्नेश्वर अदित जगत जगने जगदंबता अदित्वं प्रणामदा 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 ओम आदित्वं प्रणामदा 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 ओम आदित्वं प्रणामदा प्रणामदा प्रणामदा.
तू लेफ्टी वे वय हो तशें हांव त्या तेकड म्हण आमगेला आनु लेफ्टी तशें तुका तशें येयला न्ही इथे म्हळ्यार आमगेले विक्षकांक आमी क्लियरली सांगका जाता इथे म्हळ्यार युजली ते कडेन ते तशें दवरचें न्हू रायट सायड ओके सो तुगेले खंयची मोस्ट पावरफुल हा तूं ते सायड नाही तशें पुरो दवरचें ना म्हळ्यार मिगेल आनु लेफ्ट आशिल्ली देखून तूं लेफ्टी जाल्यार ती अशी दवरचें ओके सो विक्षकान एक नोट करका कसं म्हळ्यार ही लेफ्टी जाल्यार ती तशें दवरला म्हणून सो एक नवेंच एक चेडूं शिकता तबला म्हणून जाल्यार तूं एक ते एक सिंपल जावन एक्सप्लेन करता जाल्यार तबला इन्स्ट्रुमेंटाक कशी सांगता ते फस्ट उस्ताद अमीर खुसरू साहब ताणें फस्ट तबलू कशें केलें म्हळ्यार फस्ट पकवाज आशिल्ले तातान भाग करून तबलो केल्ले तेदन तबलो म्हूण नांव नाशिल्लें ताणें कसं म्हण थब्बी बोला म्हूण थंय देखून तब्बी बोला म्हळ्यार तबलो म्हूण थंय देखून ते तबलो जालें सो तेच देखून ताणें इंट्रोड्यूस केलें तबलो सो हांतू कशी तूं सांगते दोन्ही विशय आसात ते कट्ट करून पुरा जाल्ले तबलो जालो आतां हाका कसलें नांव आसा की अक डग म्हणचे अक तबल म्हणचे ओके सो डग्गान तूं या शाळे या मुच्चिगे मागीर या गट्टी सो मागीर या गोटाच्या चर्मान केल्यार ओके सो आनी तूं पिच स्केल चेंज करच्याक वय फिमेल तबलो म्हूण विंगड आसा आनी मेल तांकां तबलो म्हूण विंगड आसा ह्या विशय आमकां गुत नाशिल्लें लायक जालें धनुश्री आमकां मस्त पुराय सांगता सर हाजे विशय तबलाची सो तूं सान आसतना स्टार्ट केलें ना फिंगर्स पुराय म्हळ्यार तुगेले बोट्ट पुराय बरी सन सन आसता तेन्ना तूं प्ले करतना सावंड येता आशिल्ली की ना मस्त जाणाक फस्ट आमी प्ले करतना सावंड येना इता म्हळ्यार आमी म्हळ्यार वाजिता मात्र आमी वाजिता प्रॅक्टीस करता करता मिगेल अम्मान म्हाका सांगचें कशें आशिल्लें म्हळ्यार फस्ट तूं तबलो वाजितनाची सम सावंड दिवन वाजूका म्हूण तेन्ना आमकां स्ट्रेंथ घालून वाजूका म्हूण हय तशें आमी अम्मान सांगिल्लें देखून हांव त्या करचे मस्त प्रयत्न करता सारते कितली काळ जाली सादारण उडगास की तुका फस्ट एक लायक सावंड आयली म्हण तुका एक मनाक खुशी जाता आमकां युजली एक इन्स्ट्रुमेंट शिकतना एक मनांत आमकां एक खुशी जाता आज हांव करतना सावंड आयले म्हणून हय ते युजली फस्ट प्रोग्रामा वाजितना थंय देखून सम सावंड येता सावंड जाला सो थंय देखून सम सावंड येता म्हणून कळतरी एक सम तबलार आनी प्रॅक्टीस करप चड केला ओके हय सो हाका खावचें ते पळय डायट आनी म्हणून कसलें आसता की तशी काय ना आमी दूद आनी पळय सम पिवन गट्टी गट्टी आसा प्रोग्रामांनी वतना कशी वाजून पूर जाता की एक ना तशी काय ना आमकां म्हळ्यार आमगे ल्हान अम्मान वचून तांगेलो आमी एक्सपिरियन्स निमगेला सो तशें आमकां आमी मिगेल अण्णाय प्रोग्रामा वता आशिल्ले हांवें फुडें सान आसतना देखून ताळ वाजयत आशिल्ले देखून 2-3 hours बसून आमकां गोता फस्ट तुमी सूर केलेले ताळच ताळ आशिल्ले ताजेन हक्क आयली हय मिगेल अण्णान म्हाका तमास करता आशिल्ले प्रतीक्षा तूं कसो ताळ मात्र वाजयता म्हळ्यार म्हाका घरा प्रतीक्ष म्हणटा सो तूं ताळ मात्र कसो वाजोवची गो केन्नाय ताळ घेवन बसता मस्त तरान म्हाका सांगला थंय देखून मागीर तूं मिगेल लोटांनी तबलाक आतां ताका IBM काम मेळ्ळा सो तेदान तो म्हाका म्हणलें आनी पण म्हाका बेंगलोर आपयताची तेदान हय तेदान तूं वच येत ना तूं एक तबलो वाजू येत ना एक दावे तूं चेल्ली आर्टिस्ट तूं वाजू येत ना म्हणून फस्ट म्हाका इन्स्पायर केलें मिगेल अण्णान कसं नांव तुगेलें अण्णा मिगेल अण्णान नांव श्रीदत्त प्रभू ओके सो तोय तबला आर्टिस्ट तूं ज्युनियर एग्जाम केला ताणें तागेले सिनियर जावन पुरे प्रोग्राम करता आसता ओके सो तुमी आतां वतना पुराय जन वच्ची की तुमकां अशी विंगड म्हण ऑर्डर एकपट्टी मिगेल अण्णाक विंगड कडेन आसता मिगेल अम्माक विंगड कडेन तशी आसता हय तबला आर्टिस्ट मेळना ती वाडारी एका फॅमिली कॉन्टॅक्ट केल्यार 4 प्रोग्राम तशी युजली तशी जावचे मिगेल अण्णा काम आसतना मिगेल अण्णा आमकां जो मिगेल अण्णा जो मिगेल अम्मा जो की म्हाका जो सांगतात आमी वच तुमी वच सो तूं एकली चमकल्या की केन्ना आनी की एकलीची युजली ना इता म्हळ्यार फॅमिली वटू वाजयता म्हळ्यार आमी 4 जणी वाजयता आनी मुखार वचू येता फिमेल तबला आर्टिस्ट मस्त इता म्हळ्यार कर्नाटकान तुजी मिगेल अम्मा फस्ट तबला आतां नेक्स्ट तूं येता आनी तूं येवची तशी तेन्ना मिगेल अम्मान बेंगलोरा प्रोग्रामा वतना तांणी म्हणत आशिल्लें म्हाका आनी नेक्स्ट तुगेल्या अम्माक पकन जायनी जाल्यार तूं येव आमगेलो थंय देखून मिगेल अम्मान सांगलें सिन्सियर जावन प्रॅक्टीस कर फस्ट थंय देखून प्रॅक्टीस करून आतां मिगेल अण्णान म्हाका तागेलो एडवायस सांगून बेस तबल्याक थंय देखून हांव वाजूच्या ओके सो आतां 10th स्टँडर्ड तूं म्हणटा मस्त शिक्षा मस्त आसा
तबला आणि शिकवणेक कसले कोरिलेशन आसा की म्हणून आयकल्याचे आमी मस्त सायंटिफिकली प्रूव जाला म्हणून बरं तुका कशें दिसता तशी काय ना आम्ही शिकवण म्युझिक बॅलन्स केल्यारी म्युझिक एक कसं म्हणारी आमगेला शरीरान तू आमगेला हार्ट बीट एक रिदम मारी वता तशीच आमगेला अंत म्युझिकान ते पद म्हणताना तबला कशी एक रिदम मारवत तशीच आमगेला म्युझिक आणि आमगेला शरीराक एक कनेक्टिंग असं सो म्युझिक आमकां जावपाची ती त्यामुळे आमगेला मायंड आता आमी मॅथ्स शिकून ओके सायन्स शिकून आमी आमगेला मायंड या जाता इरिटेटिंग सो तेदोन आमी म्युझिक वय एक टाइम म्युझिकाक दवरनो म्युझिक शिकल्यार आमकां एक माइंड रिलीफ जाता रिफ्रेश जाता सो तशी मॅथ्स त्या पर शिकच्या आणि काही मन येता वय मॅथ्स मिगेल मॅथ्स टीचर म्हाका मस्त सपोर्ट आसा तुमी तुमकां गोतसच्या फुल पुढे कॅनरा स्कूलान तू मिगेल बापा मालोट काम केलेली शाळेन कामात म्हणून शाळेन टीचर म्हणून तीन हांव ट्युशन वचचें न्ही बट तीन पाप म्हाका मस्त मॅथ्स सांगून दिला डाऊट आशिल्ले जाल्यार तू यो हांव तुका सांगून दिता म्हणून एवरी टाइम तुवें प्रोग्राम येता म्हणून क्लास मिस जाल्यार कोणाक सपोर्टाक आसा सपोर्टाक बदच मॅथ्स म्हणल्यार तुका बारी मॅथ्स म्हणून मस्त इश्ट आणि म्युझिकान तू मॅथ्स यूज रिलेटेड आसा ता म्हळ्यार आमी खंयची बोल करता जाल्यार मिगेल हांव केन्नाय तशीच घरान तू मिगेल हांव कसं म्हळ्यार क्लास करता बट प्लस फ्री टाइमार बोल्स आनी परे हातर लाग करून करच परे सो हाजी नंतर तबला शिकतास तू विंगड एक खंयचे इन्स्ट्रुमेंट शिकू का आनी म्हणून आशेस की तशें काय ना म्हाका मिगेल तबलो आनी मिगेल ताळ त्याच एक फर्स्ट कित्याक म्हळ्यार ताळ नातिला विंगड खंयचे रिदम इन्स्ट्रुमेंट ताळ आनी तबलो सो त्याच एक मेन म्युझिकान सो म्हाका त्याच शिकच्या एक इंट्रस्ट आशिल्लो शिकू का आनी मुखार एक लायक जावन मिगेल आना मागेला शिकू का वेरी गुड सो आता एक अशीच मुझ म्हण जाल्यार चेडवान हाजेर टेबलार हाजेरी ताजेरी प्रमाणचे तुम्ही तशी कसले पुरे केला की वय मिगेल अण्णा पुढे कसं म्हणारी हांव आनी मिगेल अण्णा मस्त आमी मस्त जाणां आयकत ताची तबलो म्हळ्यार पंडित कुमार बोस पंडित अनिंदो चॅटर्जी हांगेल पुरो आमी मस्त आयकत ताची आनी मिगेल कसं म्हळ्यार मिगेला एक आनीक कसं म्हळ्यार मिगेल फॅमिलीन तू म्हूण येता इता म्हळ्यार मिगेल अम्माल तर्फेन मिगेल आज्जो पंडित हरिदास शेने मिगेल मामू मिगेल पाची पुरे जन मिगेल पाची सितार वाजयता मिगेल आज्जो मल्टी टॅलेंटेड म्हळ्यार फ्लूट वाजयता हार्मोनियम वाजयता पद म्हणटा सो मिगेल माम आहे तशीची मागीर मिगेल मोम आमकां पुरो जनाक सपोर्ट आसा ओके सो तशें जावन मुखार आमगेल वचता म्हणून या म्हणून सो आयला ब्लडान तूं आयला हय सो तुका पूण एक फॅमिली तबला फॅमिली म्हण आसा प्लस तुगेले मामा माल सायड आज्याल सायड पुरे जन म्युझिशियन्स आसा आतां एक नवेच एक चेडवाक तबला शिकू का म्हण जालें आनी इंटरव्यू पळोवन तुगेल्या दोन इन्स्पायर जावन तांकां शिकले शिकू का म्हण जालें बट फॅमिलीन कोणेय नांची म्युझिशियन्स जाल्यार तांणी शिकून काडयत म्हण तुका कशें दिसता आरामेर शिकून काडय तिता म्हळ्यार फॅमिलीन तूं जावका म्हूण ना तांणी क्लासाक येवन शिकून काडत इता म्हळ्यार इफ सपोज फॅमिली विंगडान तूं कसान ते जाल्यार चेडवांक तांकां शिकोवच्या टायमार जाल्यार तांणी येवन आमगेला शिकूयत तशें मस्त जाणां आमगेला स्टुडंट्स आसा प्रॅक्टीस करून तांणी शिकली म्हण जाल्यार कोणाकय जाल्यार मस्त प्रॅक्टीस करता आमी तांकां तूं सगळें बेस्ट की प्रॅक्टीस करून वय युजली मिगेल फर्स्ट आमी शिकून जातारी स्कुला दुकान आयले कुडले फ्रेश जावन शिकून जातारी मागीर हांव याच तबला थोडे वेळ प्रॅक्टीस करचें प्रॅक्टीस सदच सदच एक 1.5 hours 2 hours करूस आता हांतू तू कसले नवे कसले केल्लास की एक तुगेले फेवरेट कसले तू प्ले करचे म्हणून एक आर्टिस्टाक केन्ना एक आसता ह्या मिगेल फेवरेट खुशी जाता करतना मिगेल फेवरेट म्हणून काय ना पुरे मिगेल फेवरेटच तबलान तू इता म्हळ्यार मिगेल अण्णान म्हाका मस्त पुरे शिकयला बट आता तुमकां वाजून दाखयता कसं हे आवत वाजूचे कायदा मागीर एक सान तुकडा वाजयता ओके मागीर रेल वाजून एंड कर जायत
सो कितली पटी एक प्रॅक्टिस करूं जाता अशी परफेक्शन येवका म्हण जाल्यार मिगेल अन्न सांच प्रकार परफेक्शन येवका जाल्यार आमी प्रॅक्टिस करतोच का एवरी डे वय एवरी डे वय मिगेल अम्मान म्हाका एक ट्रिक सांगून दिलेलो सर त्या हांव करताच कसो ते ट्रिक म्हळ्यार दातेर किटता दातेर किटता मोण वय आनी मोण का म्हूण ना बट त्या मात्र स्लो वाजूका क्लियर सो क्लियर वाजिता वाजिता थोडे फास्ट फास्ट कोर माय वय तेश ओके तू आतां आमी फॅमिलीन तू आतां बेसून आमचे केले उलोवचे तूं मागीर इंग्लीश आनी वर्ड्स मस्त यूज करेश आमी करचे ना सो तुका कसं दिसता हें आतां विश्व कोंकणी केंद्र आयिल्ली न्ही ती हांव तुका हें मुगोवचें कोंकणी आमी आतां प्रिजर्व करका आनी काय आमी मुखार सून व्हरका कित्याक म्हळ्यार लँग्वेज चेंज जाता जाता मागीर कोंकणी विसरता सो कसो कोर येता हाजे खातीर कसो कोर येता आतां आमगेल्या म्हाका समजत ना बट आमी गुगलान पळयलेल्या प्रकार कोंकणीक एक स्थान मेळ्ळें ट्रान्सलेट समजत ना म्हाका आयला म्हणून लेखता मागीर अनेक कसं म्हळ्यार आमगेले विश्व कोंकणी आनी यूथ ऑफ जीएसबी आनी एक मस्त कोंकणी खातीर एक लायक हें आसा स्थान आसा सो हांगे निमित्त कोंकणी पुरे कडेन फेमस जावन आसा अनेक कसं म्हळ्यार फर्स्ट नरेश अण्णान आमगेले एक फिल्म तागेले वेंकटरमण वैभवा म्हणून एक फिल्म आशिल्ली तांत भितर आमकां एक्ट करूंक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तांणी सो तेज अनेक यूथ ऑफ जीएसबी वॉयस ऑफ जीएसबी फायनल एपिसोड आमी फर्स्ट इंटरव्यू आशिल्लो आमगेर अनेक कसं म्हळ्यार आमगेर एक प्राऊड फील जावचे कसं म्हळ्यार आमगेर दक्षिण कन्नडाचे MLA ची आमची गेलो तेज जावन वेदर्स कमन तेज जावन अनेक आमकां प्राऊड फील पुरो वय सो लायक सपोर्ट मेळटा लायक सपोर्ट घरकड तुका लायक सपोर्ट आसा आतां एग्जाम आतां 10th तूं आतां एग्जाम येता जेतना एक प्रोग्राम आसा हेरदुसूची म्हणटना स्कुलान तुवें लायक सपोर्ट आसा की वय आसा स्कुलान करताची तुका आतां टेस्ट येता जाल्यार येवपास रिटेस्ट दिवचे प्रोग्रामा वचून येता म्हणून जाता न्हय सो शिक्षक तू कशी एडजस्टमेंट करता इतले हाजी मदें तू शिक्षक आमकां प्रोग्राम्स म्हणून एक म्हयनो पिशे फुडें कळटा तेदन आमी कसो करचे म्हळ्यार फस्टाक शिकून आनी पुरो रेडी दवरचे म्हळ्यार मॅथ्स आनी पुरे लास्ट मोमेंट करूं जायना सो सायन्स मॅथ्स आनी पुरो पुरे सब्जेक्ट फस्टाक आमी शिकून दवरचे वय तुजी शिकची की ट्युशन आमकां कोणाकय म्हगेल्या अण्णाक आनी म्हाका कोणाकय ट्युशन आमी घरा बसून शिकचे म्हळ्यार रान आमा पुरे बिजी आसता प्रोग्रामान तो क्लास म्हणून तेदन आमी बसून शिकच्या म्हाका कसं डावट असले आमी अण्णा ओके सो ट्युशन ना हें ना म्हणटा म्युजीक खंडीत एक हेल्पफूल शिक्षण तू बदच वाजून वाजून पूर जालें म्हण जालें कडले म्युजीक करचें हाजे वाटू पदय म्हणचे इंट्रस्ट आसा की तुका पद अशी म्हण बट तबलाची वोकल करचें ना आन मोस्टली पद म्हणटा वोकल लायक हें म्हणटा ओके सो आतां तूं पिक्चर्स हाडलेलो आसना केलो त्या पळया तूं मस्त ऑर्डर्ड तबला आर्टिस्ट हांगेलो तूं दिग्गज हांगेलो तूं पुराय परफॉर्म केलेलो स्टेजार सो आमकां ते एक सांग तूं पिक्चर्स आवडटोची कोण कोण हाडटोची आमकां या आमी कोंचाडी देवस्थानान तूं आमगेले 4 जाणां सोलो आशिल्ला तेदन मात्र हांव तबलो वाजीत आशिल्ली मात्र म्हाका धैर्य ना आशिल्लो वाजेचें वय तेदन म्हगेले अण्ण पक्वास घेवन तशी मागीर रंग पैमाम आमकां मस्त सपोर्ट आसा ह्या विशयान तूं सो तशी आमी फस्ट कोंचाडी प्रोग्राम दिलेला सोलो दिलेला ओके या आमगेलो यूथ ऑफ जीएसबी वॉयस ऑफ जीएसबी फायनल एपिसोडान तूं तेदन आमी 4 जाणांना सोलो दिलेला या कासरकोडच्यान मामान ऑर्गनायज केलेलो प्रोग्राम त्या एक देवस्थानांत आशिल्ला सुजाता गोराव कम्मार मॅडम या नायक मम्माक हांव ह्या फोटोक मस्त थँक्स सांगता इता म्हळ्यार आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला नायक मम्मान सो तेदन जयतीर्थ मेवंडे सर आतां तुमी पळय ते लिडींग आर्टिस्ट जयतीर्थ मेवंडे सर सो तांगे लडबैसाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेला नायक मम्मा मस्त थँक्स मंजिरा की वय त्या हांव मंजिरा बाई आशिल्ली वय सान आशिल्ली वय करावळी उत्सव त्या ना वय या आमगेल्या देवस्थाना मागशी सुदीन सोम्यान आयिल्ले टायमार त्या टायमार ह्या प्रोग्राम आशिल्ला वय या फस्ट बैशील तबलाक सुब्रह्मण्य देवस्थानात त्या सुब्रह्मण्य वाजूत म्हळ्यार एक व्हड विशय म्हाका तेदन तावे जयतीर्थ मेवंडे सर आलो वाजूत म्हळ्यार तो अण्णा वय म्हगेलो अण्णा वय ताण म्हाका फस्ट तोच म्हाका धैर्य दितालो वय
या आम्ही भीमसेन जोशी नाही, माधव गुडे तांगेला दुवेन केलेले अनुपमा गुडे म्हणून. सो तांगेला अक्का विद्यापीठ अंतू आम्ही सोलो वाजिलेला बेंगलोरा. या आमगेला एक फंक्शन आका जयतीर्थ मेवंडी सर प्रोग्राम असे तांणी जाल्यार जयतीर्थ मेवंडी सर आमगेला मस्त क्लोज आसा. वय खंयचे प्रोग्राम असल्यार खंय असल्यार तो आमकां फोन आनी सपोर्ट वय मस्त सपोर्ट. वेंकटेश कुमार पंडित वेंकटेश कुमार सर आमकां वेंकटेश कुमार सर म्हळ्यार मस्त प्रीती ता म्हळ्यार आतां तुमकां गोतश्टे पुरो भीमसेन जोशी नंतर सिनियर मोस्ट म्हळ्यार वेंकटेश कुमार सर आतां लिडींग तेन्ना या एक्सपर्ट अंतू नायक मामान ऑर्गनायज केलेला वेंकटेश कुमार सर अलॉट. या आमगेल फर्स्ट भीमसेन जोशी संगीत समारोह पंडित देवराकिनी मोमान केलेला आमगेल्या राजांगणात देवस्थाना राजांगण. तेन्ना म्हाका बी गेल्यार ना फर्स्ट तबला बसयलेले. तुम्ही त्या एक्टर पळोवन आसच्या पुरी ता म्हळ्यार मल्याळ फिल्मान तू तो तागेलें एक नाव आसा व्हड नाव. सो थंय पय्यनोरान तू आमगेला एक आश्रमांत आमगेले त्या या जालेला सो प्रोग्राम थंय वय आमकां एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण येत. वय म्हाका थंय संगनिकेतनान तू सार्वजनीक गणेशोत्सवा वेळार या फर्स्ट ताळ वाजूचे म्हळ्यार फर्स्ट म्हूण न्हय बट खंयच्याडीन तू तेंचानी वय मंजुषा पाटील कुलकर्णी हांणी कसं म्हळ्यार एक आत्ताच्या तुम्ही पळयत आत्ताच्या लिडींग आर्टिस्ट म्हणून म्हणता मंजुषा पाटील कुलकर्णी. सो हांणी फिमेल या वोकलिस्ट आनी इतले लायक म्हणटात म्हळ्यार आंगेर अडबयशे एक आमकां नायक मामान आमकां कोण दिलेलो एक व्हड याच. सो तेच देखून मंजुषा पाटील कुलकर्णी इगेल अडबयस म्हणून म्हाका मस्त आशिल्लें म्हाका मिगेल अण्णाक. सो तेन्ना येताची हांगा राजांगणांत गेलेलो. या मैसूर आसतना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण येता म्हळ्यार इतले व्हड आर्टिस्टांना बेसतना आमी एक थंय बेस्ट म्हळ्यार एक व्हड विशयूच. सो तेन्ना आमकां हॉनर केलेलो तांणी पंडित सुरेश तलवलकरजी आनी आमी तबलो वाजयता म्हणून तांकां आनीकय खूश जाला. ता म्हळ्यार 4 जण तांगेले फॅमिली तशीच तांगेल फॅमिलीन थंय तांगेल धुव तांगेल पूत. सो आनी पुरे वाजयता म्हणटा ताका आमगेल वरी तुमी हांगाच न्ही हांगाच्यो महाराष्ट्र कर्नाटका मोस्टली तुमगेल मात्र एक फॅमिली की म्हणून तबला फॅमिली म्हणून. या एक बिगेल मोस्ट मेमोरेबल मुमेंट स्वामान म्हाका या आपण प्रसाद दिवचे म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक इन्सिडेंट जालेला म्हळ्यार एक संडे आमी देवस्थाना केन्ना आमी वताच वेंकटरमणा पांय पडून तेन्ना 6 वर्स स्वामी आमगेल गांवांत आशिल्लीं. तेन्ना कसं म्हळ्यार आमी एक दिवस संडे पुरे जणे चल्ले मुखार वताच. तेन्ना आमी सांज चोल्डू तेन्ना कसं म्हळ्यार स्वामी म्हाका केन्ना निमगिताच. त्या दिवस कसं जालें म्हळ्यार पुरा जणांनी सांगलें सांज चोल्डू आनी येदोरू वचना स्वामी येताची पारायण जावन येताची म्हणून आमी येदोर वचना आमी म्हणलें ताका मिगेल अम्मा मिगेल हात धरून म्हाका राबयला वचना गो चोल्डू आनी मुखार वचना म्हणून. तेन्ना एक दिवस मिगेल अण्ण थंय राबून आशिल्लो स्वामी पारायण जावन तसाच. तेन्ना तांणी निमगिलें तुगेल भयणी खंय रे म्हूण निमगेल. तशी मागीर भयणी खंय म्हूण निमगून हांव चमकलें मुखार म्हाका प्रसाद दिलो तांणी. मागीर म्हाका मस्त प्राऊड फील मस्त प्राऊड फील. तेन्ना हांव एक 5 वर्स आसचो पुरो. या सुब्रमण्यान तू म्हाका स्वाम्यान प्रसाद दिवन या आमी मस्त सान आसतना एक म्हाका 1 की 2 वर्स की तेन्ना आसतना वय मिगेल अण्णा पुढे सितार वाजयतालो. वय सो अम्मा आनु सितार वाजयताची ना अम्मा आनु सितार वाजयना तांणी तबलाच. मागीर अण्णा शिकलो वेंगडाले वय अण्णा उस्ताद रफिका ना. या आमी नम्मकुडलान तू रेकॉर्डिंग आशिल्ला कॅलिफोर्निया पेजान कॅलिफोर्निया या लास्ट मंथ की ताजे लास्ट मंथ आशिल्ला. सो तांतू ब्लू कलर गाणं आशिल्लो तो आर्टिस्ट म्हळ्यार भीमसेन जोशी बसयलो. सो भीमसेन जोशी भरत कामत म्हूण पंडित भरत कामत तुमी आयकून आसचो पुरो. सो भीमसेन जोशी तांणी बसल्या म्हणटना मिगेल अण्णान तांगेलो बसचे एक म्हाका मस्त प्राऊड फील आनी तागेलो ताले बेश म्हळ्यार
तानी वाजिता म्हणारी अब्बा तांगेला ऐकून आमक तई मन देऊन वत्ता वय बरं काम लाईक कोर कामण एक इन्स्पिरेशन आहेत पळोवन या आमगेला भगवत देवस्थानांतू आमगेला घरा लागी थंय हांगेल प्रोग्राम आशिल्ला सो थंय वय लायक म्हणता येता न्ही या त्याची थंय प्रोग्राम वय बेलतंगडीन तो प्रोग्राम या पंडित राघवेंद्र गुडी म्हणून त्यांनी एक आमगेल भीमसेन जोशी संगीत समारोह राजांगण जलाल हांगेल एक प्रोग्राम आशिल्ला मी गेले आन आनी अण्णा तबला बेसली पंडित नागेश अडगांवकर म्हणून आनी सुपर तुम्ही ऐकून आसचे पुरा हांगेल हिट भजन्स आसा सो तेदर टाउन हॉलांतू संगीत भारती फाउंडेशन त्यांनी केलेला ओके सो मस्त प्रोग्राम्स दिला एक लॅकच की तुका पळोवचे गेल्यार कितले प्रोग्राम्स दिला त्या म्हाका समा लॅक ना मात हांव मस्त प्रोग्राम्स दिल्यार मंजिरान तुजी मंजिरान चड आनी मुखार वचून न्हू तबलाक दिवची तशें जेवण तिता वेळ देखून फोटोज दाखयतना म्हणटा आशिल्ली आमकां लायक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या म्हणून तुमगेली तितली लायक कॅपॅसिटी आनी त्या कॅलिबर आशिल्ली निमती तुमकां ते ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आसा न्ही नातल्यार एक व्हडलो आर्टिस्ट आलो तूं तुम्ही प्ले करता म्हणटना आमकांय मस्त प्राऊड फील जाता की आमगेले हांतू एक असल एक चेल्ली आसा आनी तांगेली फॅमिली मस्त एक प्राऊड फील जाता सांगूक तबला फॅमिली आमगेलेची तुका विश्व कोंकणी केंद्र येवन असले एक इंटरव्यू करून आमकां एक अवकाश दिली म्हणून सो म्हाकाय ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक हांव तुका थँक्स म्हणटा आनी काही मुखार वचचो तुगेली तबला प्रॅक्टीस जावं आनी काही मुखारी तूं लायक प्ले करो म्हणून तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा थँक्यू सो आनी कसले तुका मुखार सांगोस की आमगेले विक्षकांक तबला शिकचे विशयार जो आनी कसले मुखारी टिप्स कोणी तबला शिकू येता इथं मला पूरा जणांक जाता प्रॅक्टिस केल्यार कसं नाही जाता सो प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट म्हणतात सो प्रॅक्टिस केल्यार आमी कसं नाही कोर येता हांव तशीच मॅथ्स डल्ल आशिल्ली फर्स्ट मागीर मॅथ्स शिकून आतां म्हाका प्रॅक्टिस कोण न्हू आतां तशी प्रॅक्टिस केल्यार खंयचेय विद्या येता सो आनी एक क्वेश्चन हांव निमगेच म्हणटा तबला मान हाता दुखचे हँडरायटिंग वायट जावचे अशें कसले सायड ना हँडरायटिंग आमी हँडरायटिंग कसं नाही वायट जाना बट सांगचे म्हळ्यार स्पीड मेळटा आमकां आतां SSLCन तो आमकां एग्जाम बरोवपाक जाल्यार स्पीड जाता म्हळ्यार टायम नासता सो आमी त्या बरोवपाक जाल्यार मस्त स्पीड आसता पळय तेन्ना आमी तबलो वाजून आनी काही स्पीड मेळटा आमकां आतां सो तूं ऑल सेट ते 10th एग्जाम बरोवचे खातीर रेडी आसा स्पीडय मेळ्ळा दिसता आनी हँडरायटिंग लायक जाता हँडरायटिंग म्हाका मॅडमान मस्त एप्रिशिएट केला व्हेरी गुड सो पुराय फिल्डार आसा इवन एज्युकेशनान तुय जाल्यार आमी आसूं का तबला वय जाल्यार एक कसले डिग्री या जे कसले एक शिकवणान तूं आमी मुखार वचून वचूं का म्हणून आसता सो तुका विंगड कसले प्लॅन आसा की करची मुखारी वय म्हाका म्हळ्यार मिगेल अण्णान करच म्हणलें केला बट मिगेल अण्णान मागीर म्हणलें ताका म्हळ्यार जॉब मेळ्ळा IBMान तो कॉमर्स घेतिल्लो ताणें तशीच हांवें दागेला पळय निमून हांव कॉमर्स घेवन IAS करता म्हणलें IAS करून मात्र हांव गव्हर्मेंटाच्याक वचना बट प्रायवेट जॉब्स पळोवन लायक एक कंपनींत वय तबलाकय ಸ್ವಲ್ಪ टाइम मेळची तशी नाही वय सदाची इतली पुरे मिगेल अण्णा तशीची ताका IBM काम आसा बट तांणी ताका मस्त सपोर्ट आसा IBMाच्या सो तेच देखून ताका प्रोग्रामाक वचचें जाता जॉब हँडल करूं जाता मस्त ब्लेस्ड आसाची दोग जाणी धनश्री आनी श्रीदत्त तुगेले अण्णे ब्रह्मा विष्णू महेश्वर गुरु पुराय घरकडेची आसताची आनी तांणी ताजे लायक यूज केला म्हळ्यार प्रत्येक फॅमिलीन तूं आसताची म्युझिशियन्स येता जाल्यार तांगेले चेडूय ते मुखारसून व्हरताच म्हणून आसना खंडीत सो तुमगेलो ते जाता आसा आनी तुमी मस्त इंट्रस्टार तुमगेलेच ओन इंट्रस्टार तुमी करता आसा म्हळ्यार मस्त खुश जाता सांगूक आनी तुगेली इंटरव्यू पळोवन विंगड येजन पुराय इन्स्पायर जावची तबला शिकून काडोची आनी देवस्थानान भजन की ते परफॉर्मन्स दिता राबोवची प्लस तुवें लायक करी तुगेले 10th एग्जाम्स आनी मुखारसून तुगेले तबला सिनियर दिवचे आसा सो मस्त थँक्स धन्यवाद हांगा येयल्याका ऑल द बेस्ट थँक्यू